नॉमिनेशन फायल केलें प्रेजिडेंट म्हणून ऑलिंपिक एसोसिएशन कितें सांगूंक शकता? आज हांवें ऑलिंपिक को ऑलिंपिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाचें नॉमिनेशन फायल केलें आनी काल आमी सगळेच जाण आमचे वेगवेगळे 30 असोसिएशन जे आसा त्या सगळ्यांचो पूर्णपणे पाठिंबो की सगळ्यांचें म्हणलें की एकमतान आमी सगळे जाण नॉमिनेशन तुजें फायल करूया म्हणून तांच्यांनी काल सांगलें आनी आज हांवें हाका नॉमिनेशन फायल केलें. म्हजें असोसिएशन जें आसा तें जुडो असोसिएशनच्या माध्यमांतल्यान हांव ह्या ऑलिंपिक असोसिएशनाक आयिल्लो आसा आनी ताका लागून हांव सगळ्यांत पयलीं तांकांय सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तांच्यांनी म्हजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका ह्या हाचेर नॉमिनेशन फायल करपाक आज दिल्लें आसा. आमचे रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट विठ्ठल नायक हांच्या समोर तो म्हजो अर्ज सुपूर्द केला. आतां बाकीचो इलेक्शन प्रोसेस हो सुरू जातलो, तेचें वेरिफिकेशन आसा, स्क्रुटिनी आसतली आनी मागीर 25 तारीख तें इलेक्शन आनी डिक्लेरेशन आसतलें आनी त्यामुळे आज हांवें म्हजें नॉमिनेशन फायल केलें. आज पयलो दीस तरी आज नॉमिनेशन फायल करता. हय, एकच दीस सकाळी. आतां सकाळी 10 ते सांजची 4 पर्यंत नॉमिनेशन टायम आसा आनी फाल्यां स्क्रुटिनी आनी नंतर लिस्ट ऑफ डिक्लेअर जातलें आनी 25 तारीख मागीर डिक्लेअर जातलें. अशें पोस्ट असोसिएशनाचो रोल कितें? असोसिएशनाचो कारण जितले जी आमची असोसिएशन वेगवेगळी आसात, 30 वेगवेगळे असोसिएशन आसात, त्यांच्या भितर आमी तांचो जे ऑलिंपिकाक आमची भुरगीं मॅक्झिमम कशा पद्दतीन फुडें वतली, त्या स्पोर्ट्साक आमी कशा पद्दतीन फुडें वतले सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आसत आनी त्यामुळे ताचो एक रोल तसो, कारण प्रत्येक जाण आपलें असोसिएशन फुडें व्हरपाक लागून कार्यरत आसा. ह्या सगळ्यांचो एकत्रपणान म्हणून हें ऑलिंपिक असोसिएशन जें आसा तेचे 13 मेंबर आसात वेगवेगळे. ताचे भितर अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजिनदार आनी मागीर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स असो ते सगळे. पण काम करता आसतना सगळे एकमतान आनी सगळे मेळून आमी हें असोसिएशन फुडें व्हरपाक लागून आमी प्रयत्न करता आसतले. आमचे भाऊ श्रीपाद भाऊ नायक जे ह्या असोसिएशनाचे 2दा अध्यक्ष जाले. ताचे पयलीं आमचे सुभाष भाऊ शिरोडकर आशिल्ले आनी त्यामुळे तांच्यांनी जी परंपरा फुडें व्हेल्या ती फुडें व्हरपाचें काम म्हाका ह्या माध्यमांतल्यान करपाक मेळटा. नॅशनल गेम्स फुडें आसा तेजे म्हणून ताका हे सगळ्यांत म्हणून त्याच्या सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा, कारण येणाऱ्या 2030 नॅशनल गेम्स आनी 2036 ऑलिंपिक गेम आनी त्यामुळे ताचो आमचे ह्या सगळ्या असोसिएशनचो व्हेरी इम्पॉर्टंट ताचे भितर रोल आसा. कारण आमची भुरगीं ताचे भितर पावूं जाय, प्लस आमचोय प्रयत्न आसतलो की थंयच्यान एक तरी गेम ही आमच्या गोंया भितर जर आयली आसत जाल्यार दॅट इज बिगेस्ट अचिवमेंट हें आमकां जातलें. आनी तातूंतल्यान वेगवेगळे विशय आसात, त्यामुळे येणाऱ्या हातूंतल्यान एकदां डिक्लेरेशन जावनी मागीर त्या नंतर बाकीचे विशय डेफिनेटली आमी तुमच्या समोर दवरता. आनी सगळ्यांत पयलीं मिडियाक हांव धन्यवाद दिता, कारण म्हाकाच खबर नासली की हांव अध्यक्ष, पण मिडियान बऱ्या तरेन पब्लिसिटी जी आसली ती खऱ्या अर्थान मिडियान गेली. इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसत, प्रिंट मिडिया आसत, आनी ताका लागून हांव सगळ्या मिडियाचे मना पासून धन्यवाद दिता. कारण म्हज्या पयलीं पिढ्याक कळ्ळें की हांव अध्यक्ष जावपाक शकता म्हणून, आनी त्यामुळे मिडियाक हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिवपाक शकता. सर, कितक्या वर्साचो टायम पिरियड आसता? दीस पिरियड ऑफ 4 इयर्स. सर, कमिटीन कोण लेडीज मेंबर आसतले? 3, कारण आता 30% असे पडटा, ती 3 लेडीज मेंबर आसात त्या दिवसा. कारण बेजिकली आता आमची बॉक्स हे आसा वेटलिफ्टिंगची अध्यक्ष आमची महिला आसा. शूटिंग असोसिएशन त्याची अध्यक्षात महिला आसा, त्यामुळे महिलाय स्वताय कबड्डी असोसिएशन आसा त्यो महिला आसा आणि ऑलमोस्ट बऱ्याच महिला लीड करतात ते असोसिएशन आणि त्यामुळे महिलांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कितके ऑलिंपिक एसोसिएशन आसा? 30 आसात टोटल. पण ते 30 आहा, पण तिगांचे विचार वेगळे वेगळे असतात. तर तुमचे प्रयत्न किती असतात त्यांच्या सगळ्यांक? म्हाका सगळ्यांनी एक बरें दिसलें, कारण काल सगळ्यांचे जेन्ना एकमत जालें, कारण हांव पयरूच आयला त्यामुळे म्हजे कडेन उलोवणी तांची चालू आशिल्ली, पण काल सगळेच जाण आयले ते सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें की आमी एकमतान सगळें काम करूया आनी युनॅनिमसली सगळ्यांनी म्हटलें की आनी अध्यक्षपद जें आसा ताका आनी आमी इलेक्शन करप ना, सगळे तुज्या नांवाक आमी पाठिंबो दिता, पण इलेक्शन प्रोसेस जो आसा तो करचो पडटा, दॅट हॅज टू बी हें. पण सगळे एकमतान करूं जाय आनी सगळ्यांक बरोबर फुडें घेवन वचूं जाय. तुमकां कितें दिसतालें की नॅशनल गेम्स जालो तेन्ना आमकां जायते डिफरन्सीस दिसलेले, ते खातीर एकदम कशें आसा की सगळ्यांक, कारण आमी एकटो कोण कांय करपाक शकना, प्रत्येकाचें डेडिकेशन आसा, प्रत्येकान आपापलें असोसिएशन फुडें व्हरपाक लागून, कारण सरकारा कडल्यान सगळेच पयशे मेळना, पण ते फुडें व्हरपाक आपले स्वताचे पयशे कश्ट घालचे पडटा आनी त्यामुळे प्रत्येकाचें कंट्रिब्युशन आसा, त्यामुळे सगळ्यांक तितलो स्कोप दिवं जाय आनी तितलोच तांचो प्रत्येकाचो सन्मान आसूं जाय. 13 जाणांची कमिटी जरी आसली आनी बाकीचे असोसिएशन भितर रिप्रेझेंट नासले जाल्यार प्रत्येकाक तितलो स्कोप आसा. येणाऱ्या दिसांनी भरपूर गोश्टी
आमकां ह्या ऑलिंपीक असोसिएशनच्या माध्यमांतल्यान करपाचें आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता 30 30 जाण खंय ना खंय तरी एकोमोडेट करचे पडटले, एडिशनली लोक आमकां लागतले आनी त्यामुळे सगळ्यांक फुडें व्हरूंक जाय, सगळ्यांक घेवन फुडें वचूंक जाय आनी एक नांव दवरूंक जाय की आमचें असोसिएशन गोंया भितर ऑलिंपीक असोसिएशनाच्या माध्यमांतल्यान सगळेच जाण आपापल्या क्षेत्रांत बरें कार्य करतात. तांकांय प्रत्येकाचो एम कितें आसता की गोंयचे भुरगीं आपल्या खेळा भितर तेंच्यांनी नावलौकीक मेळोवचें, गोंयानूय मेळोवचें आनी देशान मेळोवचें आनी जगान मेळोवचें ही प्रत्येकाचो उद्देश आसा. त्या निमित्तान सगळे जाण प्रयत्न करतात. सेंट्रलाचो कितलो सपोर्ट आसतलो फायनान्शियली? आतां कितें आसा, आजूच हांवें नॉमिनेशन फायल केलें आनी त्या नंतर बाकीचे गोश्टी ज्यो आसात सेंट्रलाचो आमकां कशी मदत करपाक मेळटली ह्या सगळ्या गोश्टीचे आमी पूर्णपणे ताचेर हें करतले. कारण एक आसा की आमची ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जी आसा ती टी उशा आसा, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसा आनी त्यामुळे ताच्या भितर आसात किंवा आमकां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, कारण आमचे प्रधानमंत्रीचो एम आसा की भुरग्यांचो इनवॉल्वमेंट करूंक जाय आनी त्यामुळे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मनसुखभाई मांडविया जे आसात आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स ते बरे तातूंतल्यान पॉझिटीव आसात आनी सरकाराचें जें माय भारत म्हणून जें आसा ताचो गव्हर्निंग बॉडी जी आसा ताचो ऑल इंडिया गव्हर्निंग बॉडीचो एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हांव ताका रिप्रेझेंट करता फ्रॉम द राज्यसभा आनी तेजस्वी सूर्या जे आसात मेंबर ऑफ पार्लिमेंट लोकसभा ही इज रिप्रेझेंटींग फ्रॉम द लोकसभा. सो ते इज अ पार्ट ऑफ ऑल दीस एक्टिविटीज आनी त्यामुळे हातूंतल्यान आमकां गोंय आनी केंद्र हातूंतल्यान एक समन्वय घेवन आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे ह्या दृश्टीन पॉझिटीव आसात, आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश बाब तवडकर आनी त्यामुळे एकट्याचे कारण सरकाराचो सपोर्ट जर जाय आसत जाल्यार आमकां ह्या सगळ्यांचें पाठबळ आसचें पडटा आनी ते म्हाका दिसता पूर्णपणे पाठबळ आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, कारण आमी गोंयच्यानूच वयर वचचें पडटा, सडनली आमी वयल्यान सकयल येवंक शकना. त्यामुळे लोकली तांचो सपोर्ट हो जायच आनी ताच्या बरोबर कारण प्रत्येकाक दिसता की मुख्यमंत्र्याक दिसता की म्हज्या स्टेटींतलो भुरगो फुडें पावचो आनी त्यामुळे केंद्र सरकाराक ती जितली कितें मदत जाय ती कितली मॅक्झिमम घेवपाक मेळटा ती आमी करूं जाय. पूण एक कशाची प्रायोरिटी जी आसा म्हाका दिसता की आमचे ऑलिंपीक असोसिएशनीक हें आसा, पूण ऑलिंपीक असोसिएशन सुरवात म्हणटा ती बसपाक ऑफीस आनी त्यामुळे तातूंतल्यान आमची सुरवात, बाकीचे गोश्टी हळूहळू फुडल्यो. थँक्यू वेरी मच. 13 पोस्टाचें नॉमिनेशन जातलें. हय, ते सगळ्यांची अजून कोणें आनीक भरलेले नको, पण वेदर 4 नंतर कळटलें की इट इज बाकीचे सगळे अनअपोज काय कितें तें सांजचें कळटलें. सो 4 लास्ट टायम आसा. म्हाका दिसता अजून पर्यंत बऱ्याच जाणांनी नॉमिनेशन भरलेलें आसा. कितले टोटलायज बोल? 13. सर अपकमिंग ऑलिंपिक गोंयच्यान खुबशे पार्टिसिपंट जावचे म्हणून तुमचें कितें विजन आसतलें? म्हणून आमचें विजन एज अ ऑलिंपीक असोसिएशन म्हणून आमचें तें असोसिएशन स्ट्रॉंग कशें जातलें, इंडिपेंडंट कशें जातलें, कारण इट इज नॉट अ हें ह्या सगळ्याचें ऑर्गनायज करून एकट्यामध्ये ऑलिंपीक, पण बेजिकली काम करता आसतना प्रत्येक असोसिएशन आपापल्या पद्दतीन करता. तांकां घट करपाक जाय ग्रावंडार, ताच्या भितर मदत तांकां कितें जाय त्या संदर्भांतली पूर्णपणे पाठिंबो आनी भुरग्यां डेवलप करपाक लागून तांकां जें कितें करपाक जाय तें असोसिएशनाक आमी फाटल्यान रावन मदत करपाक जाय. ओके. थँक्यू. थँक्यू वेरी मच.